आसा 125 वर्सां जाली आसा दिंडेक आमचो, आनी जे आमच्या पुर्वजान हे आमचे स्टार्ट केलेली पुर्तिके टायमासून आमचे सप्तका आसा हे 127 वर्सां जाल्लेली आहा. ती आयज आमी दिंडी आमची बऱ्या भशेन हांगासर पावता दामोदर देवळान, आनी आमी फुडें ती जी परंपरा ती चालूच उरतली आमची. श्री दामोदर श्रावणी सोमवार दिंडी उत्सव जेटी हांगा ही 125वा दिंडी उत्सव साजरो करता. तेन्ना सगळ्या भाविकांनी श्रावणान जे हे आसता ते आमी हांगा दनपन्न आसा सप्तकाक जशें 7 पार आसता, आनी हो शेवटच्या सोमाराचो लास्ट पार 125वें वर्स ह्या पाराक जावन गेल्ले, आनी 125 पदार्पण केल्ल्या ते आमकां चड खुशी वाटता की इतली वर्सांचे परंपरा आमी हिंदू धर्मान आनी सनातन धर्म राखून दवरला. हांव युवक तरुणा कडेन मागता तेंच्यांनी हेचेर लक्ष घालचें आनी आपल्या हिंदू धर्माचें सनातन धर्माचें नांव करपा खातीर तेंच्यांनी हातभार लावचो अशी अपेक्षा करता. आनी सगळ्यांक अखंड गोंयभर लोकांक मागता की तेंच्यांनी तांकां दीर्घ आयुश्य आरोग्य दिवं अशें दामबाबा कडेन पांयां चरणी हांव विनंती करता. सोमवार दिंडी उत्सव लास्ट सोमवार हार्बरसून येता, दामोदराच्या देवळात वयता, आनी ही खूब पयलीं पासून परंपरा. आपल्या कडेन पयलीं अशें शंकर वगैरे जाताले, ते जाणटे आतां ना, पूण आमचो ह्यो भुरगो किती तरी वर्सां तुकाराम हार्बरसून चलत येता संत तुकाराम जावन, आनी दिंडेक मजा हाडटा. आनी आतां सगळे भुरगे सुद्दां फुडें सरतात, कोण पकड येता, कोण गाता, अशी दिंडी फुडें बऱ्या हेणी जायत आसा. बऱ्या प्रकारे मार्गक्रमण करता. सगळ्यांक सुजेर हाडपाचें दामोदरान हीच इच्छा. आयज आमचे जी आयज दिंडी ही समाप्तीच्या वाटेर आहा. खंय तरी श्रावण म्हयन्यान जी श्रावण सप्तक आमचो दामबाबाचो चालू जाता, तेज्या उपरांत हांगा फेरी भरता, आनी श्रावणाच्या शेवटचो सोमार येता पळय तेन्ना ही पारंपारीक ही दिंडी हांगासून सुरवात जाता. हार्बर कुसकोटी ब्राह्मण देवस्थानासून ही दिंडी स्टार्ट जाता, ती समाप्तीच्या वाटेर दामोदर देवळा कडेन वयता. थंय नाल जोडून हेजी समाप्ती सांगता जाता. हे वैशिश्ट्य आयज खरोखर आनंदाची गोष्ट की ही परंपरा जी दामोदर सप्ताची जी श्रावण महिन्यात चालू करता पळय, परंपराचं वैशिष्ट्य म्हणजे कितलीशी 27 वर्सां ह्यो पारंपारीक उत्सव हा. खंय तरी हेच्या दिंडीच्या उत्सवान ह्यो समाप्ती जाता. हे खंय तरी वास्तुकारा अभिमानाची गजाल जाता, आनी हेच्या उपरांत आमचे सण चालू जाता. चवथ पावली आनी हिंदूचे सण जागृत दिता की खंय तरी देवस्थानान देव जागृता, खंय तरी देवाच्या जागृताच्या आशिर्वादान समस्त वास्तुकार मुंडकार वांगड्याचे गोंयच्या समस्त जनतेचेर देवाचो आशिर्वाद पडटा आनी सगळ्यांचे भरभरून जाता. अशें वैशिश्ट्य आहा. दामबाबाचे कृपेन सगळे बरे रावचे हीच देवाचेर प्रार्थना.